आयज 2 फेब्रुवारी आणि म्हाका दिसता 104 कितें 105 दीस 104 डेज हॅव पास्ट आमचो एडबग नावेलीचो भुरगो जो एडबग बेरेराक मडगांवांत पुलिसांनी मॅन हँडल केल्लो चेंड केल्लो पांयांक आनी ताका ताचेर हल्लो केल्लो फिजिकल असॉल्ट आयज ताका 104th डे जाल्लो आसा 2 सर्जरी जाल्ली आसा आमी सदांच अपडेट दिल्लो आसा आतां आमकां खंय तरी लास्ट वीक डॉक्टर्सांनी सांगलें डेट वी आर गोईंग फॉर अ 3rd सर्जरी म्हणून एंड इट वील बी शेड्युल्ड नाव म्हणून इन द फर्स्ट वीक सो वेन आय केम टू नो दॅट देर इज अ रिट्रीट टेटलस्टाय रिट्रीट हॅपनिंग इन बांदा दॅट इज गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर 2 दीस ते रिट्रीट आशिल्लें 31st of Jan and 1st that was yesterday I made it a point to go and attend the retreat and कालचो दीस हांवें भेटयलो बाब एडबगा खातीर because she was supposed to go for the 3rd surgery and by the time I was coming home I got the news that Edbug's aunt Lucia she called me at 4:45 and I was for the retreat. I told I'm come for Edbug, I'm praying for Edbug, I'm for the retreat. She told me by tomorrow morning they have told that they are taking Edbug for surgery, the final surgery. So well आमी आशिल्ली हांगा आमी आयिल्ली हांगा आनी मागीर आमकां कळून आयलें की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स येता की आमकां कळून आयले तेजे रिपोर्ट्सां मदें की पोटॅशियम मातशें चड जाला म्हणून पोटॅशियम सो वेन पोटॅशियम चड जाल्यार मागीर प्रेशर येता म्हणपाक डॉक्टर हार्टाचेर सो टू अवॉयड दॅट नाव इज केप्ट ऑन अ डायट मे बी टुडे विल बी केप्ट ऑन डायट आनी सर्जरी कॅन मायट टेक प्लेस टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो हांव इतलेंच सांगता म्हाज्या गोंयकारांक न्ही जावं ते गोंय आसा वो अरावंड द ग्लोब खंयचे जातीचे आसूं जावं ते हिंदू मुस्लीम कॅथलीक खंयचे कास्टाचे आसूं तुमी सगळ्यांनी खूब खूब आमच्या एडबगा खातीर न्ही प्रेजान दवरिल्लो आसा आनी बिकॉज ऑफ यू पिपल्स प्रेज आय थिंक एडबग इज हियर वीथ अस एंड दीस इज समवेर वी आर कमींग वेरी क्लोज टू ताजो पार्ट फाल्यां समज ते ऑपरेशनाक व्हरतात एडबगाक द लास्ट ऑपरेशन सर्जरी वीच वी वर इगली वेटिंग फॉर तो ताजो पोटान दवरिल्लो आसा पळय प्रिजर्व करून तो पार्ट that part of the scalp they are gonna install it again so preserve kela to taka ghaltali and then Edbug after few days will be discharged looking at his health आणि मागीर ताका फिजिओ करपा पडटलें ताची स्पीच क्लियरिटी करपा पडटली सो हांव मागता लोकां कडेन की तुमी जशें एडबगाक प्रेजान दवरलां तशेंच तुमी ताका आतां कंटिन्युअसली दवरचें बिकॉज प्रेज आर द मोस्ट पावरफूल and Jesus is the bigger doctor as I say he can do everything he very miraculous living God we'll just pray एडबगाक दवरया आणि लास्ट वायट दिसता म्हाका वायट I was just talking to his fiancée and aunt also that today who has to sacrifice 105 दीस जाले घरातले सगळे लायफ तांचे कन्फ्युजनात पडिल्ले आसा सगळे मॅस जाल्ले आसा आवय योलाबाई तेजे एडबगाची हॉस्पिटलांत आसता लुसिया ताजे मातशें हॉस्पिटलांत आसता वालांका तेजे फियान्से फ्रॉम डे 1 टील टुडे तेही हॉस्पिटलांतूच आसा ताज्या म्हऱ्यान ब्लड डॅमेज कोणें केल्लो दीस वॉज ऑलवेज आय से एक्सिडंट न्ही हो एक्सिडंट जावना हो केल्लो एक्सिडंट वे पुलिसां लागून जाल्ले आसा हांव सगळे पुलीस वायट म्हणना बट हांव म्हणटा खंयचो टायम आयल्लो जावं कोण दॅट वॉज नॉट द वे चेन घालून ताका मारप हल्लो करप कितें करप तें दॅट हांव तेजे निशेध करता आनी इतलेंच वायट दिसता की जे तितूंत आशिल्ले जावं तो मिंगेल कॉन्स्टेबल जावं तो कोण जांगडी आनी कोण फांगडी कोण कोण आशिल्ले पळय आनी निलेश शिरोयकर आय डोंट नो हेजेनी हें जाला पळय हें म्हाका वायट दिसता कित्याक टील टुडे दे हॅव नॉट इवन हॅड द कर्टसी ऑफ कमींग एंड सींग एडबग इफ वी कूड कम वी आर रिपीटेडली कमींग द पर्सन हू हॅज डन दीस एक्ट द पीपल हू आर इन्वॉल्वड इन दीस क्रायम एंड इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल एक्ट एवरी वन नोज दॅट बट दे हॅड नो टायम हांव म्हणटा तुमकां न्हीद कशी पडटा रे राती तुमकां जेवण पोटान कशें वयता रे हेका पयल्या व्हळवळ्या आमचें काळीज दुखता आनी तुमी हें केलां तुमचें काळीज दुखना रे म्हणून आसूं वी फॉरगिव देम आय पर्सनली आय टोल्ड वालांका टुडे मॉर्निंग वेन दे वर टेकिंग इन इनसायड फॉर द सर्जरी ती नोमान मारे म्हूण आनी बोगोस दॅट इज इम्पॉर्टंट म्हणून बट आय एम फिलींग दॅट ट्रूथ शाल प्रिवेल जस्टीस जातली बट टील देन प्लीज हांव सगळ्यां कडेन मागता एडबगाचे फायनल सर्जरी आसा मे बी टुमोरो will be taken in the operation theatre the final surgery to take place please keep Edbug Pereira in your prayers तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर